अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंतल्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बे बरीत येवकार। नमस्कार। गोंयकार जे वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी वावुरतात अशा गोंयकारां कडेन ही भासाभास तांच्या वावरांतल्यान तांच्या कृतींतल्यान फुडल्या पिळगेन स्फूर्त घेवची आनी तांचे सारकेच जावपाचो यत्न करचो अशे तरेचो हावेस। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। आयज आमचे मदीं अशें एक व्यक्तिमत्व आसा ज्यांनी फाटलीं 6 वर्सां 6 दशकां गोंयच्या क्रीडा क्षेत्रां भितर एक पत्रकार म्हणून काम केलां आनीक तांची नवीं 2 पुस्तकां खेळांगण आनी फुटबॉलच्या भुमीत ही उजवाडाक आयल्यात। अशे एक लेखक, अशे एक क्रीडा पत्रकार आनीक गोंयच्या समाजीक आनीक भाशीक मळाचेर सक्रियपणान वावुरपी अशे तरेचे एक व्यक्तिमत्व मंगेश बाब बोरकार आमचे मदीं आसा। मंगेश बाब, तुमकां आमचे नमस्कार आनी येवकार। तुमची नवीं 2 पुस्तकां फुटबॉलच्या भुमीत आनी खेळांगण ही उजवाडाक आयल्यात आनीक ताचे खातीर तुमकां परबी। ही दोनी पुस्तकां कशीं जल्माक आयल्या? पुस्तक जल्माक आयल्या म्हणजे कितें, हांवें एक्चुअली म्हगेली पत्रकारिता जी पळय आसा ती ल्हानपणा पासून सुरू आसा। राष्ट्रमत आशिल्लें तेन्ना शालेय शिक्षण घेतना पासून म्हगेलें सुरू आसा। मागीर कॉलेज हातूंत भितर हांवें बारीक बारीक बरयतालो आनी मागीर 1987 जेन्ना सोनाप्रांत सुरू जालें तेन्ना आमगेलो चंद्रकांत बाब केणी ताणें म्हाका आपयलो सोनाप्रांताक आनीक अशें हांवें लेख बरोवपाक सुरवात केली स्पोर्ट्साचेर। मागीर ताणें म्हाका सांगलें की तूं डेली यो हांगसर आनी आमकां खेळाच्यो तेन्ना खेळा बातमीदार नाशिल्ले, खेळाच्यो बातमी तूं करून आमकां दी। आनी हांव तेन्ना बँकेन काम करतालो। मागीर बँकेन काम करूनय सांजचे आदेसाक थंय सोनाप्रांताक वचून हांव तें पयलीं सुरवातेक म्हगेलें अशें हें करपा नाशिल्लें, लेख बीख बरोवपाचें नाशिल्लें। त्या वेळी कितें जालें, फ्रॉम 1987 ते 2015 पसून हांवें जें पळय सोनाप्रांता खातीर लिखाण केलें तें सगळें सोनाप्रांताकूच उरलें। लक्षांत आयलें, कोंकणींतल्यान वेगळे वेगळे 6 विशयांचेर हांवें लेखन केल्लें आनीक मुलाखती घेतिल्ल्यो कितल्योश्यो क्रिडा खेळगड्याच्यो, खेळा प्रशासक कितलेशे जाण। पूण तें कितें जालें, मागीर 2003 हांवें बँकेंतल्यान VRS घेतलो आनी मागीर हांव फूल टायम जेन्ना सोनाप्रांत पणजे गेलें तेन्ना हांव थंय स्पोर्ट्स एडिटर म्हूण लागलो। ताणें म्हाका तें केलें आनी तेन्नाय बी हांवें खुबशे आर्टिकल बरयलीं, डेली म्हणजे विकांतल्यान खूब आर्टिकल बरयतालो। मागीर बरयता म्हाका कोण अशें म्हणपाक लागलें तूं एक पुस्तक तयार कर, कित्याक ती हांवें जें पळय कितें बरयल्लें तातूंत स्टॅटिस्टिक्स, आंकडेवारी अशे पद्दतीन हांव तें बरयतालो। म्हणजे लोकांकय तें बऱ्या म्हणजे हें जातालें, ताचें लोकांकय प्रोत्साहन मेळटालें, भुरग्यांकय प्रोत्साहन मेळटालें। म्हणटा मागीर हांवें तें बरोवचें म्हूण केलें, थरयलें। पूण 2015 जेन्ना हांव सोनाप्रांतल्यान रिटायर जालो आनी जेन्ना मागीर हांवें पळयलें तेन्ना म्हगेलें सोनाप्रांतांतलें जें पळय लिखाण सेव केल्लें तें नाच जालें। मे बी तांत्रीक अडचणी आसत किंवा तांत्रीक कितें दोश आसत तें ना जालें। मागीर हांव गोवा दुतांत जॉयन जालो, गोवा दुतांकय क्रिडा संपादक म्हणून जॉयन जालो 2015 ते 2018। आनी तातूंत भितर कितें जालें की हांवें तेन्ना आमगेलो वामन प्रभू बी आमगेलो एडिटर आशिल्लो, ताणें म्हाका प्रोत्साहन दिलें की तूं लेख बरय। हांवें कितलेशे लेख बरयले, म्हणजे हिस्ट्री ऑफ गोवन फुटबॉल, गोंया फुटबॉल कसो तयार जालो, गोंया फुटबॉल खंयच्यान कसो आयलो, ताजेर हांवें 1-2 लेख बरयले। खूब जाणां तें आवडलें म्हाका। कितलीशीं म्हणजे गोवा दुतां कितलीशीं कार्डां आयलीं आनी इवन म्हाका पसून फोन आयले की हें जें पळय तूं बरयता तें पुस्तक रुपान येवचें। आनी तेन्ना पसून हांवें एक हें धरलें की गोवा दुताचे कॉम्प्युटराचेर सेव जातालेंच, हांवें म्हगेले पर्सनल आयडीचेरय बी हांवें सेव करून दवरलें कित्याक तें आनी डिलीट जावचें न्ही म्हणून, कितें एक अनुभवांतल्यान हांव गेल्लो। मागीर 2018 हांव गोवा दुतल्यान भायर सरलो आनी गोमंतकांत जॉयन जालो आनी मागीर 2018 पसून हो म्हगेलो प्रयत्न तें सगळें संकलन करून बूक तयार करपाचो म्हगेलो प्रयत्न सुरू आशिल्लो। दोनी पुस्तकां जीं आसात खेळांगण आनीक फुटबॉलच्या भुमीत, दोनी पुस्तकां एकाडेमीक स्वरुपाचीं आसात आनीक डेफिनेटली तीं जीं भुरगीं शिकपी आसात आनी नवी जनरेशन आसा तांकां गोंयच्या खेळा संदर्भांत आनी एकूणच वट्ट संवसारीक पावंड्याचेर फुटबॉलाच्या संदर्भांत खूब मोलादीक म्हायती ह्या दोनी पुस्तकांतल्यान मेळटली अशें आमी आस्त बाळगितात। सामकें डेफिनेटली सामकें बरोबर आसा। कितें आसा, ही पुस्तकां जीं दोनी पुस्तकां जीं पळय आसा ही म्हगेली जवळ जवळ 50 वर्सांच्या पत्रकारितेंतल्या कारकिर्दींतली एक म्हालवचो म्हजे खातीर, इट इज ए एसेट म्हजे खातीर म्हालवच तो।
कित्याक हांव जे पळय अनुभव घेतले, हांवें जें कितें लिखाण केलें तें पुस्तक रुपान आयलां. आनी हे पुस्तका भितर आंकडेवारी आसा. गोंयचे फुटबॉल कसो जालो, क्लबांची माहिती, खेळगड्याची माहिती, कितले फाटली 60 वर्सां गोंय स्वतंत्र जातकीर गोंयांत कितले क्लब आयले, गोवा फुटबॉल असोसिएशन कशें सुरू जालें, मागीर संतोष ट्रॉफी गोंयांत कशी आयली, बांदोडकार आमकां पयले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकार हांणी फुटबॉला खातीर कितें योगदान दिलें, मागीर नेहरू स्टेडियम कसो तयार जालो, मॉन्टक्रुजान कितले प्रयत्न केले, हें सगळें त्या बुकांत इतिहासीक दस्तावेज कसो तो बूक आसा. मागीर पयले फुटबॉलच्या भुमीत म्हणून जें पळय आसा तें पुस्तक सगळें फुटबॉलाचेर. हातूंत भितर ISL इंडियन सुपर लीग हें जें पळयात ताजेरूय बी तातूंत म्हायती आसा की हें ISL फुटबॉला खातीर फायदेशीर काय नुकसानीचें, तातूंतल्यान खेळगडे तयार जातले काय ना. तशें GFTC आमकां सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी फुटबॉलाक राज्याचो दर्जो दिलो. त्या बरोबर गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सुरू केलें फुटबॉलाक हें करपा खातीर. हें खरोखर GFTC सुरू करपा फाटल्यान खरें म्हणजे तें योग्य काय अयोग्य हाचोय बी तातूंत भितर हें आसा. मंगेश बाब, तुम्ही सांगले की 5 दशकांचो तुमचो अभ्यास आणि तातूंतल्यान तयार जाल्लें हें पुस्तक. आयज स्पोर्ट्स जर्नलिझम हो एक स्वतंत्र असो विभाग जाल्लो आसा जर्नलिझमांत. बरोबर. पूण तुमी जेन्ना सांगतात 5 दशकां पयलीं तुमी काम सुरू केलें म्हणून, त्या वेळाचेर काळ कसो आशिल्लो आनी तुमकां ह्या स्पोर्ट्स जर्नलिझमा भितर स्पेशली वचचें अशें कित्याक दिसलें? स्पोर्ट्स जर्नलिझम म्हणजे कितें, म्हगेलो व्हडलो भाव सर्गेस्त महाबळेश्वर बोरकार होय बी तेन्ना ल्हानपणांत तुगेलें स्पोर्ट्साचें हें करतालो, पत्रकारिता करतालो राष्ट्रमता खातीर. म्हण ताजे बरोबर केन्ना केन्ना म्हाका वचचें पडलें. हांव हरशीं स्पोर्ट्स खेळूं ना, कॉलेज लेवल स्कूल लेवल अशें खेळा आसत पूण तसो खेळाचें हें ना. पूण मागीर कितें जालें की तातूंतल्यान म्हाकाय बी प्रोत्साहन मेळ्ळें की कितें तरी करचें स्पोर्ट्सांतल्यान. स्पोर्ट्साची म्हायती घेतली आनी हांवें ते लेख सुरू केले. तेन्नाची जी पळय पत्रकारिता आशिल्ली आनी आतांची पत्रकारिता आसा पळय तातूंत वास्ट डिफरन्स आसा, खूब डिफरन्स आसा. तेन्ना TV नासताले, तेन्ना तुगेलें इंटरनेट नासतालें, तेन्ना तुगेलें WhatsApp ना, Facebook ना, अशें जें पळय मिडिया आहा ती नाशिल्ली. म्हणटकीर कितें आसता आमकां प्रत्यक्ष ग्रावंडार वचून तें म्हायती घेवची पडटाली. तातूंतल्यान कितें जातालें, खेळगड्यां कडेन वळख जाताली. हो बाबा पत्रकार आं, आमगेले ब्रुनो कुतीन धर किंवा ब्रह्मानंद शंकवाळकार धर किंवा बाकीचे आमगेले संगूड कामत क्रिकेटर स्वप्नील अस्नोडकार, आमी थंय मैदानार वताले तेन्ना ते आमकां वळखताले हो पत्रकार म्हणून. आतां ती परिस्थिती ना. आतां तुका ग्रावंडार वचपाकूच जाय अशें ना, तुका सगळें घरां बशिल्ले कडेन तुका सगळे बातमी मेळटा. तातूंतल्यान कितें जाता, खेळगड्याची आनी आमची जें पळय आसा ती वळख जायना, नातें उरना. फक्त आमी हें घेतात, इंटरव्यू घेतात, WhatsApp वयल्यान घेतात किंवा ईमेल धाडून करतात, म्हणजे प्रत्यक्ष मेळप जायना खेळगड्यांतली. पयलीं जें पळय कितें आशिल्लें, फुटबॉल पळयतना किंवा क्रिकेट पळयतना तेन्ना तुगेलें लायनीर रावन आमी पळयताले मॅची. तेन्ना मजा आसताली सामकी. म्हणजे गोला फाटल्यान उबे रावन किंवा आतां आमी 25 मिटर 50 मिटर पयस बसतात. इवन इंडियन सुपर लिगाक प्रेसाक तो ग्रावंडार वचपाची हें ना. कोणाकी तूं प्लेयरां जर मेळटलो प्रेस जाल्यार तुका मेळूं मेळना. तांगेलो अमको टायमींग आसा, त्या टायमिंगाकूच तुवें वचून मेळपाचें. इवन फोटो जर करतलो जाल्यार लोकलाक तुका फोटो काडूंक मेळना. म्हणजे अशें खूब डिफरन्स जाला. तुम्ही सांगलें की आतां म्हणजे जे नातें आशिल्लें तें तुटलां आनीक टॅक्नॉलॉजी पर्टिक्युलरली ताचें व्हडलें कारण. आनी तो काळ आशिल्लो एक हालीं म्हणजे 25-30 वर्सां पयलीं पर्यंत की तुमकां प्रत्यक्ष मैदानाचेर वच, खेळांगणाचेर वच, मेळ प्लेयरांक थंय जितले लागीं शक्य आहा तितले, कारण तेन्ना कॅमेरा बी तितले हे नाशिल्ले. सो हें सगळें आनी मागीर ती बातमी तयार कर, मॅच सोंपले उपरांत आनी धाड. कसो आसतालो हो सगळो पुराय प्रक्रिया? येताली दुसरीच मागीर छापून येताली. तेन्ना सुरवातेक तेन्ना राष्ट्रमतेन सुरवातेक सुना प्रांता पासून तेन्ना कंपोजींग करचें पडटालें. तेन्ना हें ना, तुगेलें कॉम्प्युटर ना. आमी जेन्ना सुना प्रांताक पयलो कॉम्प्युटर आयलो तेन्ना पसून तुगेलें कितें जालें, आमी हातान बरोवन दिताले. आमकां तें कळनाशिल्लें. एक तूं कॉमिक्स जाता तें अक्षरां जी पळय तें इंग्लीश, पूण तें मारतना देवनागरी मारताले. आमकां पसून अजाप जातालें, अरे हें देवनागरी कशें मारतात, इंग्लीश हें. आमकां तेन्ना नवेंच आशिल्लें तेन्ना, पूण हळू करून आमी बी तें आत्मसात केलें. हांवें बी लॅपटॉप म्हणजे कॉम्प्युटराचेर करप, हांवूय बी देवनागरी लिपी शिकलो. लक्षांत आयलें. WhatsApp वापरपाक शिकलो, फेसबूक हें करपाक शिकलो, इंटरनेट यूज करपाक शिकलो. म्हणजे तें तूं शिकले बगर तुका तें कळना. पयलींच जर तूं ना तें खूब कठीण, तें जावचें ना आपल्याक अशें म्हणलें जाल्यार तूं. आनी आतांची जी पळय पत्रकारिता ही खूब फास्ट आसा, कॉम्पिटिशन खूब आसा. हांगा थंय वचचें पडटा. पयलीं आमी वतालेच,
पयलें वताले पूण कितें आसा एका बरोबर 3-4 स्पर्धा आसताल्यो. नेहरू स्टेडियमाचेर फुटबॉल चलता, स्विमींग बॉलां स्विमींग सर्त चलता, MCC हॉलां टेबल टेनीस चलता. हेंय कवर कर, तेंय कवर कर, तेंय धांवपळ करची पडटाली. मागीर तें यो आनी हातान बरय. जेन्ना TV सुरू जालो, मॅची लायव्ह दिसपाक लागल्यो आनी तेन्ना तुका न्यूज ज्यो पळय आसा त्यो UNIच्यो येताल्यो, PTIच्यो येताल्यो, डाब 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 करून मशिनाचेर त्यो येताल्यो. आनी तुका येताल्यो म्हणजे कश्यो, समज मॅच समज एक 5 सोंपली जाल्यार 8, 8:30 रातचें बी तो पर्यंत तुका रावचें पडटालें. हांवें तातूंतल्यान एक तकली काडली. हांव डेली मॅच स्वता पळोवप, क्रिकेट जी पळय मॅच आसा ती बरोवप आनी ती बरोवप, ते पॉयंट्स काडप आनी 5, 5:30 जाली की म्हगेली न्यूज रेडी. अशें म्हणजे अशें जातालें. म्हणजे आनी ताका रावपाचें. मागीर म्हणटा आतां इंटरनेट जालें, आतां आमकां लायव्ह आमी पळयतात आनी तुका कांयच करचें पडना. तुम्ही टीव्हीचो उल्लेख केलो आनी आयज टीव्हीचेर लायव्ह मॅची आशिल्ले कारणान आतां जर विकेट पडली ग्रावंडार जाल्यार लोकांक त्या मोमेंटाक कळटा, गोल मारलो जाल्यार त्या मोमेंटाक कळटा. आनी अशा वेळाचेर छापून आयिल्ली बातमी दुसरे दिसाक वाचप बरोबर. सो कितलें आव्हान हें? आतां कितें आसा खबर आसा न्ही, वर्तमानपत्र जें पळय आसा आतां इल्लें सोंपतलें अशें म्हणटात पूण तशांतलो प्रश्न ना. जशें पळय इलेक्ट्रॉनीक मिडियाक पळय म्हत्व आसा तशें वर्तमानपत्राकय आसा. आतां एक इलेक्ट्रॉनीक मिडिया खंयच्या फंक्शनाक गेलो आनी वर्तमानपत्राचो पत्रकार गेलो, तो सांजचो पळय बातमी दिता ती 1 ते 2 मिनटां. जें फंक्शन 1 वराचें आसता, 1.5 वरांचें आसता, तातूंतल्यान तो ताका कितलो टायम दिता, 1 ते 2 मिनटां. दुसरे दिसा वर्तमानपत्राची ताजी डिटेल बातमी तुका मेळटा, खोलायेन तुका मेळटा. त्या खातीर थोडे अजुनूय बी तें पळोवनूय वर्तमानपत्र वाचपी लोक आसात. मगेश 50 वर्सांच्या तुमच्या आतां ह्या कारकिर्दींत एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खेळ खेळपी एडमिनिस्ट्रेटर्स खेळांतले आयोजन हातूंत कितें फरक तुमकां दिसून येता? आतां तुका सगळें प्रोफेशनल जालां. पयलीं तुका कोणी आयोजन करतालो पळय ते स्वता तातूंत ते झुकून दिताले. तातूंत ते पळय आतां कितें करता, आतां ही स्पोर्ट्स एसोसिएशनां आसात ही फक्त आतां मॅनेजमेंट जाल्यात, मॅनेजमेंट ग्रूप जाल्यात, तांकां दितात आनी त्या प्रमाणे तें जें पळय करतात त्या प्रमाणे तांकां आयोजकांक तें वचचें पडटा. प्रत्यक्ष आयोजन जायना. आनीक आतां नवीन सपोज तरणाटे ह्या हातूंत भितर येतले, ह्या फिल्डा भितर येतले, स्पोर्ट्स जर्नलिजम बरोबर, कितें गुण तांचे कडेन आसपाक जाय, कितें क्वॉलिटीज आसपाक जाय, कितें क्वॉलिफिकेशन तांचे कडेन आसपाक? सगळ्या पयलीं म्हणजे तुका आवड. आतां हांव इतलीं वर्सां जें पळय करतां म्हाका आवड, भितरल्यान आवड आसा हें करपाचें. कोणें म्हाका फोर्स करूं ना तें कर म्हणून, की पयशे मेळटले म्हणून हांव तें करना. लक्षांत आयलें न्ही? भितरल्यान आवड आसता. जेन्ना तुका भितरल्यान आवड आसा, जेन्ना तूं प्रामाणीकपणान तें काम करता, हॉनेस्टली तें काम करता, जिद्दीन तें काम करता, तेन्ना तें काम बरें जाता. आतांच्या भुरग्यांक हांव एक सांगूंक सोदतां की आतां कितें जालां सांगता, तातूंत आनी एक हें आसा. आतां स्पोर्ट्स रिपोर्टर गोंयांत तरी अशे वेगळे नात. पयलीं आशिल्ले पूण ह्या 8-10 वर्सांक जेन्ना एकटो पत्रकार म्हणजे आमगेलो वर्तमानपत्राचो जो कोण मालक आसता किंवा संपादक आसा तो स्पेशल स्पोर्ट्स रिपोर्टर म्हणून घेना. जो पळय रिपोर्टर आसता ताका स्पोर्ट्सूय करचें पडटा, कल्चरली करचें पडटा, मागीर पॉलिटिकली बातमी करच्यो पडटात. म्हणजे आतां स्पोर्ट्स म्हणटा वेगळें ना. तरी आसतना स्पोर्ट्साक जर कोणाकय जर करपा जाय जाल्यार ताका ती खेळाची म्हायती आसपाक जाय, खेळाचे नेम म्हायती आसपाक जाय, त्या स्पोर्ट्साचो बॅकग्रावंड खबर आसपाक जाय. आतां समज खंयची सर्त आयोजीत केली कोणें, बाबा ही सर्त कोणें आयोजीत केल्या, ती लीग बेजीस जातली काय नॉकआउट बेजीस जातली, हातूंतल्यान कोण कोण टिमी पार्टिसिपेट जाता, कितली ओव्हरीची मॅच आसा. लक्षांत आयलें न्ही? कळपाक जाय. हाजे पयलीं जर तो टुर्नामेंट जाल्लो आसत जाल्यार ते पयलीं कोण कोण जिखिल्ले आसात, तातूंतले कितले जाण आतां पार्टिसिपेट जातात. लक्षांत आयलें न्ही? म्हणजे हें सगळो बॅकग्रावंड खबर आसपाक जाय. दुसरी गजाल, ह्या टिमींनी कोण कोण प्लेयर खेळटात, म्हणजे नामनेचे प्लेयर कोण आसात काय कितें, तांचे कडल्यान कितें अपेक्षा आसा हें खबर आसपाक जाय. कितलो वाव आसा ह्या क्षेत्रा भितर न्यू जनरेशन येतलें जाल्यार? खूब वाव आसा, खूब वाव आसा. हातूंत भितर तुका फक्त बरोवपाचेंच ना, हातूंत तुज्यान इंटरव्यू घेवपा जाता. लक्षांत आयलें न्ही? खेळगड्याची हांवें आतां कितलेशे जाणां इंटरव्यू घेतल्यात म्हजे कारकिर्दींत. सचिन तेंडुलकराक घेतला हांवें इंटरव्यू. लक्षांत आयलें? मोहम्मद अनुभव आशिल्लो सचिन तेंडुलकरा सारक्याचो हें घेता आसतना? कारण सचिन तेंडुलकराक हांवें पळय घेतलो तेन्ना तो ल्हान आशिल्लो, सामको ल्हान. म्हणजे सादारण सो तेन्नाच तो नव्या हातूंत आयिल्लो. तेन्ना हांगसर भुक्कम सिंगल क्रिकेट बरोबर
लक्षात आयलें न्ही. तेन्ना तो हांगसर तो येतालो, मागीर संजय माजरेकर येतालो, विनोद कांबळे येतालो. तेन्ना बसून बांकार बसून आमी इंटरव्यू घेताले आनी तो तेन्ना सामको अजुनूय तो बरो. ताका अजून जें पळय यश आसा तें तागे तकलेक मारूं ना, पूण तेन्ना पसून तो सामको सादो बरो उलोवपाक. लक्षात आयलें. मागीर तेन्ना तागे कपिल देवाल इंटरव्यू हांवें घेतला, मोहम्मद अझरुद्दीन घेतला, सचिन तेंडुलकर घेतला, मागीर तुगे वेंगसरकर घेतला, लिएंडर पेस घेतला, सानिया मिर्जाचो घेतला, प्रकाश पडुकोणाचो घेतल्या, माधवराव सिंधिया BCCIचो प्रेसिडेंट आशिल्लो चेअरमॅन तागेलोय हांवें घेतला. मागीर AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचे जे पळय चेअरमॅन अध्यक्ष जाले तांचेय बी हांवें घेतल्यात. तांकां वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर उलोवपाक करपा खातीर कितें कौशल्य आसता? उलोवपाक पयलीं म्हणजे तुका पयलीं खबर आसता तूं कितें विचारतलो ती, ताणें कितें काम केलां किंवा तो कितें काम करूं शकता. आतां फुटबॉल फेडरेशन जें पळय आसा हें फुटबॉल फेडरेशन जें पळय आसा फुटबॉल फेडरेशन कितें करूं शकता, फुटबॉलाचो जर विकास करतलो तांचे कडेन कितें करपाक जाय, तांगेली कितें अपेक्षा आसात, हें सगळें तुका पयलीं जाणून घेवपाक जाय आनी त्या प्रमाण तुवें तांकां क्वेश्चन विचारपाक जाय आनी ते तुका आन्सर करता. कित्याक थंय जे त्या पोस्टाचेर बशिल्ले आसतात ते तितलेच अनुभवी बी आसतात. ओगी थंय कोणीय वचून बसना. आयज एक्चुअली तुमी निवृत्त जाल्यात आतां हातूंतल्यान पत्रकारिता. बरोबर. तरी आसतना तुमी पत्रकारिता हो एक छंद म्हणून जोपासतात. सो कितली ती निश्ठा ती हाजे कडची आनी कितली गरजेची? निश्ठ म्हणजे कितें आसा, तुका म्हाका हें जाता तुका बातमी चुकत काय, तुका हें कर जेन्ना तूं एका खंयच्या वर्तमानपत्रा कडेन प्रामाणीक आसा. हांव प्रत्यक्ष त्या स्पॉटाचेर वता ज्या जाग्यार पळय कितें फंक्शन चलता किंवा ज्या जाग्यार कितें सगळें जालां, ज्या जाग्यार खंय इनॉग्रेशन आसा थंय वता आनी ती बातमी घेता. कित्याक आतां कंपिटिशन खूब जालां, तूं गेले बगर तुका तें मेळना. फाल्यां तूं प्रत्यक्ष बातमी कवर कर ती वेगळी आनी कोणा कडल्यान फोनार घेता ती वेगळी. तुम्ही स्पोर्ट्स जर्नलिझम आसत किंवा आदी बँकेत तुम्ही काम केलें आनी ताजे भायर तुम्ही गोंयच्या सामाजीक सांस्कृतीक आणि खेरीतपणान भाशीक चळवळी भितर खूब सक्रिय आसात. बरोबर. तुमचें पुस्तक प्रकाशन ज्या संस्थेन घडोवन हाडलें ती गोमंत कला असोसिएशन ह्या संस्थेचे तुम्ही एक फाउंडर मेंबर आणि खूप सक्रिय वेगळे वेगळे ऍक्टिव्हिटी तुम्ही वर्सभर घडोवन हाडटात. ह्या तुमच्या मळावेलो जो वावर आसा सगळो सामाजीक सांस्कृतीक शिक्षणीक भाशीक ताचे विशीं आमकां आयकुपाक आवडटलें. गोमंत कला असोसिएशनाची स्थापना 1978 जाली. लक्षात आयलें. सगळे भुरगे आमी एकठांय आयले तेन्ना कलेच्या क्षेत्रांत नाटक करप, संगीत करप, ऑर्केस्ट्रा करप, कितें तें तातूंतल्यान कला अकादमी आमी नाटकां केलीं, ऑर्केस्ट्रा कितले सगळे गोंयभर ऑर्केस्ट्रा केले. तें आमी तातूंत पदां म्हणिना किंवा पूण आमी ऑर्गनायज करप. इवन तुगेलें मायक सेटींग करप, सावंड सिस्टम जो पळय आतां बॉक्सां व्हरून ती जाग्यार दवरप, फाटल्यान स्टेजीचेर सेटींग करप, अशी आमी करप. लक्षात आयलें. फाटलीं 44 वर्सां हांव गोमंत कला असोसिएशनचो सेक्रेटरी म्हणून काम करता आनी गोमंत कला असोसिएशन कितल्योश्यो स्पर्धा आयोजीत करता. एलोक्युशन कॉम्पिटिशन करता, मागीर तुगेलें सिंगींग कॉम्पिटिशन करता, कितें मागीर तुगेलें कविता स्पर्धा, अश्यो कितल्योश्यो साबार हें करता. आनी ह्यो सगळ्यो स्पर्धा आयज प्रतिश्ठेच्यो स्पर्धा जाल्ल्यो आसात. खेरीतपणान तुमी एलोकेशनाचो उल्लेख केलो. 2 ऑक्टोबराक दर वर्साक जाता गांधी जयंती दिसाक आनी ती जिखप म्हळ्यार एक सगळ्या सर्तकांक तांच्या पालकांक स्कुलाक एक अभिमान कसो. सिंगींग कॉम्पिटिशन आसत, डान्स कॉम्पिटिशन आसत, ह्यो सगळ्यो सर्ती ज्यो आसात तुमच्यो एक प्रतिश्ठेच्यो जाल्ल्यो आसात कारण तुमी तांकां तशेच तरेचे एक आयोजनांतलो निकालांतलो सगळें ती एक पारदर्शकता जी आसा ती तुमी सांबाळून दवरिल्ली आसा. खंयचोय प्रोग्राम जो पळय आसा आमी करतना पयलीं 1 म्हयनो 2 म्हयने ते फाटल्यान लागतात. तो कसो जातलो, कितें करप, कोण उलयतलो, कोण कितें करतलो हें सगळें आमी पयलीं ठरयतात. लक्षात आयलें. तातूंतल्यान तें फंक्शन जें पळय आसा की ती स्पर्धा आहा ती यशस्वी जावंक पावता. परत पत्रकारिते कडेन येतना तुमकां कोण गुरू मेळ्ळे ह्या हातूंत भितर आनी गुरू हो कितलो म्हत्वाचो आसता? गुरू म्हणजे अशें पयलीं म्हणजे आमगेले सर्गेस्त चंद्रकांत केणी ताजे अंडर हांवें काम केलां. मागीर उदय बाब सोनाप्रांताचो संपादक, तांचे कडल्यानय म्हाका खुबशें हें मेळ्ळां, मार्गदर्शन मेळ्ळां. आमकां सद्याचो गोमंतकाचो तुगेलो संपादक राजू नायक तोय बी थोडो सोनाप्रांताकय आशिल्लो. मागीर संदेश प्रभुदेसाय आशिल्ले, मागीर गोवा दूता वामन प्रभू आशिल्लो. लक्षात आयलें. अशें खुबशे जाणां कडेन पत्रकारितेंतले खुबशे अशें म्हाका संबंद आयलो. तातूंतल्यान म्हाका खुबशी म्हणजे प्रेरणा मेळ्ळी. लक्षात आयलें. आनी स्पोर्ट्सींक हातूंत तरी बी स्पोर्ट्सांतून जे पळय प्रशासक जे पळय आसात, गोवा फुटबॉल प्रेसिडेंट म्हण, सेक्रेटरी म्हण किंवा हे जे पळय आमगे फुटबॉल क्लब चलयतात तातूंतल्यान म्हाका खुबशी म्हणजे प्रेरणा मेळ्ळी.
आतां सपोज यंग जनरेशन येतलें ह्या फिल्डा भितर जाल्यार तांकां कितें सांगपाक सोदतालो तुमी? जरूर येवचें, कित्याक सद्याक पत्रकार हांची खूब उणीव आसा हातूंत भितर. आमच्या हातूंत भितर पत्रकार मेळनात म्हणून आमच्या सारक्या ज्येश्ठ हातूंत भितर हांकां काम करचें पडटा. पत्रकारितेंत कोणी भितर सरनात. आतां पत्रकारितेंत येतलो जाल्यार खुबशे कोर्सीस आसात, कोर्सीस पसून जाल्यात गोंयांत आसात. गोंय आमकां म्हाका युनिवर्सिटी गोवा युनिवर्सिटी आसा पत्रकारितेचो कोर्स, किंवा इवन चौगले कॉलेजीक आसा पत्रकारितेचो कोर्स, किंवा तुज्यान भायल्यो ज्यो पळय युनिवर्सिटी आसात थंयच्यानूय तुमच्यान तो कोर्स करपाक जाता पत्रकारितेचो कोर्स. पूण कोर्सा परस तूं प्रॅक्टिकल एक्झॅक्टली करप हें खूब म्हत्वाचें. खूब महत्वाचें सांगलां म्हणजे शोभान की क्वॉलिफिकेशन आसात म्हणजे स्कुलांक वचून केल्लो अभ्यास, घेतिल्लें प्रशिक्षण, पूण प्रत्यक्ष वावरांतल्यान जें कितें मेळप शक्य आसता तें तुगेले स्कुलांक वचून मेळिल्ल्या एकाडेमीक हातूंतल्यान तितलें तें पावरफूल नासता. कारण तुमीच फॉर एग्जांपल तुमी शिक्षण कांय घेवंक ना. हांवें कांयच घेवना पत्रकारितेंतलें, पूण जें पळय कितें बातमी करपाची सिस्टम आसता, इंट्रो म्हणून आसता. इंट्रो म्हणजे आसता बातमी जो पळय आसता ताका मथाळो दिवप, मागीर तो इंट्रो आसता. इंट्रो म्हणजे तुगेलें संपूर्ण बातमेचें कन्क्लुजन तें तातूंत भितर आसता, मागीर सकयल तुगेली ती बातमी येता. म्हणजे ही जी मांडावळ जी पळय ती पयलीं शिकूंक जाय. बातमी धाडली आनी आयली ना केन्नाय अशी वायट दिसता, खूब वायट दिसता. कित्याक एक एकदां तूं खूब प्रयत्न करता, तुका बातमी मेळोवपाक तूं खूब प्रयत्न करता आनी दुसरे दीस बातमी येना. हांव एक एकदां एडिटींग हांव पसून एडिटोरियल हातूंत तर काम केलां. गोवा दुता म्हण, सोनाप्रांता म्हण, पेजी लावन आयला घरा कडेन. रातची पेज लायली घरा कडेन आयलो, दुसरे दीस बातमीच ना. त्या जाग्यार एडवर्टायजमेंट येदो व्हडलो. म्हणजे आतांची पळय वर्तमानपत्र जी पळय आसात किंवा मासिकां जी पळय आसात, ही मासिकां तुगेले फक्त खप्पाचेर चलनात. एडवर्टायजमेंटूय बी जाय, जायराती बी जाय. म्हणटा फाल्यां कितें जाता, जेन्ना जायरात आयली की तुगेले बातमेक कुशीन ती दुसरे दीस घेवपाक जाता. पूण वायट दिसता एक एकदां बातमी आयली ना म्हणटकीर. तुमचे खऱ्यांनीच तोखणाय आनीक म्हणजे ह्या एजीर सुद्दां म्हणजे निवृत्त जावन सुद्दां एक्चुअली प्रत्यक्ष प्रेस हातूंतल्यान म्हणजे प्रेसांत वचून थंय वावर त्या स्वरुपाच्या जर्नलिजमांतल्यान तुमी अजून एकय कार्यावळ चुकयनात. खेरीतपणान मडगांव लागसल्ल्या सगळ्या वाठारांतल्यो मुजरत कार्यावळी स्वता अजून एटेंड करतात, बातमी धाडटात आनी सातत्यान एक फॉलोअप दवरता ती बातमी छापून येतले हाजे बद्दल. सो तुमकां आमच्या ह्या स्टुडियोंत आयले आनीक पर्टिक्युलरली जर्नलिजम, स्पोर्ट्स जर्नलिजमाचेर उलयले, जर्नलिजम इन पर्टिक्युलर हाचेर उलयले. असो शो सोंपोवचे पयलीं तुमची जी 2 पुस्तकां आयल्यात जांचे बद्दल आमी मदीं मदीं उलयल्यातच, खेळांगण आनीक फुटबॉलच्या भूमीत, ह्या दोनांच्या संदर्भांत तुमचे जे वाचक आसात तांकां कितें सांगपाक सोदतले? वाचक म्हणजे कितें आसा, ही पुस्तक दोनी आसा पळय ताका इतिहासीक फाटभूंय आसा. ही पुस्तक म्हणजे निव्वळ फक्त फुटबॉलाचेर म्हणजे स्पोर्ट्साचेर न्ही, हातूंत भितर फुटबॉलाची म्हायती आसा, गोंयाक फुटबॉल कसो आयलो ती आसा, मागीर तो खेळांगण जें पळय आसा तातूंत वेगळे वेगळे विशय आसात. म्हणजे पारंपारीक खेळ आसात तातूंत भितर, ते कशे खेळचे, कितले पारंपारीक खेळ आशिल्ले. आमगे मागीर भक्ती कुलकर्णीचे तातूंत उल्लेख आसा, अनुराग प्रभुदेसाय हाजो उल्लेख आसा, नेहन आचार्य जो जागतीक मळाचेर तुगेलो योगाचेर जिकिल्लो आसा. म्हणजे अशे खेळगड्याची म्हायती आसा. प्लस त्या भायर जे पळय इंटरनॅशनल वेगवेगळे फेडरर म्हण, फुटबॉलांतलो पेले म्हण, तांची बी हांगसर म्हायती त्या पुस्तकांत दिल्या. म्हणजे ती मुद्दम वाचची लोकांनी. मग ते पुस्तक म्हणजे कितें फक्त स्पोर्ट्स म्हणून वाचचें न्ही, पूण ती म्हायती जावन घेवपाक तें पुस्तक जरूर वाचचें. मुद्दाम आमच्या सगळ्या आयकुप्यां खातीर, पळोवप्यां खातीर हांव सांगन की ही दोनी पुस्तकां आसात ती स्वता हांवें वाचल्यात आनी तातूंतल्यान हांव सांगपाक शकता की फुटबॉलच्या भूमीत आनी खेळांगण ही खेरीतपणान भुरग्यांनी वाचची. कारण तांकां निबंध लेखन आसता, तांकां जनरल नॉलेजाच्यो वेगवेगळे कॉम्पिटिशन्स आसतात, क्वीज कॉम्पिटिशन्स आसतात. सो अशे खातीर खूब मोलादीक अशी म्हायती आशिल्ली ही दोनी पुस्तकां मुजरत वाचची. आनी अशेंच लिखाण तुमच्या हातांत सातत्यान जायत उरचें. खेळा पत्रकारिते भितर तुमी सातत्यान बरयत रावचें, अभ्यास करत रावचो आनी त्या खातीर तुमकां बरी भलायकी मेळची आनीक अशेंच आनंदी व्यक्तिमत्व तुमचें सदांच आनंदी उरचें अशें आमी मागतात. आनीक प्रुडंट मिडियाच्या ह्या आयच्या आमच्या भागां भितर ल्हान जालें महान ह्या माळे भितर तुमी मुजरत आयले आनीक आमच्या पळोवप्यां खातीर तुमी खेरीतपणान स्पोर्ट्स जर्नलिजमाचेर बऱ्या पैकी म्हायती दिली. तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. म्हाका हांगसर येवन संदी दिली, म्हजी जें कितें मनोगत आसा तें हांगसर व्यक्त करपाक मेळ्ळें, त्या खातीर तुमचेय बी सगळ्यांचें देव बरें करूं. देव बरें करूं.